Questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e non smettiamo di parlare, anzi supplichiamo Dio più intensamente. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Церква тоді прийде до людей. Наші священники зійдуть у підземелля, зійдуть у бомбосховища і там будуть звершувати божественні літургії. Церква є зі своїм народом. Христова Церква несе Євхаристійного Спасителя до тих, які переживають критичні моменти свого життя, які потребують сили і надії у Воскресіння. Per questo rinnovo a tutti l'invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra. गायन घेऊया I-12 पेज नंबर 122 I-12 खोल खोल कोंड्यान पडला तुका उलो मारता तू म्हाका पावसायबा तू म्हाका पावसायबा खोल खोल कोंड्यान पडला तुका उलो मारता
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू करता आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्याचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसऱ्या इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोसलिनो आझावेदो हे आमच्या भावा पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यांत दवरुया रॉयस्टन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया युक्रेन हांगासर शांती जावंक आनी रशियाच्या वडिलांच्या मनान देवान शांतीची चिंतना घालूंक आमी कितें भाशेन देवा लागीं मागुया भुरगीं जाणटीं तशीं जायतीं जाणां थंयसर कश्टवतात तांकां देवाची कृपा आनी देवाची सुरक्षा मागुया आमच्या गोंयांत जें कितें चल्ललें आसा आमचो सरकार जो बेकायदेशीर वस्तू करून आमचें गोंयचें निसणटण करता तें बंद जावंक आनी लोकांक जागृत जावंक आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं रशिया आनी युक्रेन हांच्या राजकारणी फुडारा पासत मागुया तांणी स्वार्थीपण सोडून आपल्या पोरचे पासत कितें बरें ते निर्णय घेवंक आनी ह्या चलतल्या झुजाक वेगीचे वेगी बंदी हाडूंक आनी संवसारांत आकांत न्हय पूण मोग मोयपास शिंपडावंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया भाव भयणीनो संवसारान मोग मोयपास शिपडावंक आमी आमकांच ना म्हणपाची गरज तशेंच देव जें कितें आमकां करूंक आपयता तें करपाची गरज जायते पावटी देव आमकां सांगता तें करिनासतना आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या देखून देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हांव म्हजो अपराध गोड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हाजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणाक दुसरे समर्थीच्या पुस्तका वेले वाचप मोइजस आपले पोरचे कोडे अशें उलयलां पळय आज जिवीत आनी सुख मरण आनीक दूख हांवें तुमच्या मुखार दाखोळ केल्यान सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वंटांनी चलशात ताच्या वाटांनी चलशात जर ताच्यो आज्ञा कायद्या आनीक नेम पाळशात तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोसोत वाडटली आनीक तुमी भितर सरून
तुमच्या ताब्यांत कोत्तल्यान त्या देशांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कडसरून वचत जाल्यार तुमी आयकना जाशेत जाल्यार बुलोवण्याच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेश्यात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसोणे नासतना मरतल्यात. जॉर्दान नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावूंक पावचिनात. आज स्वर्गाक आनीक संवसाराक तुमच्या विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत ओ मरण, आशीर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनीक तुमची सोसोत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान तुमच्यो आज्ञा पाळून आनी ताका चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटपलेलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देव सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवंक बासयलोलो त्या देशांत तुमचें लांब हातूंतूच आटपलेलें आसा. देवाची उतरये देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना, ओ पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनीक अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो सोतोस दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक खाळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नोस्त्या मनशाचे अशें न्हय, दुबाव बीन अशें न्हय. ते कोण जाणो? वाऱ्यान उबून वेतात तसले पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोस्त्याची वाट निसंटणाक पावयता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर सर्गीचे राज लागीं पावला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावूंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वा आपणाचेंच घट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आधाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे
वाखाणी तुका क्रिस्ता. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद ओ शिराप आयज तुमचे मुखार दवरता. तुमकां जाय तें विचून काडात. भाव भयणीनो, देवान सुरवातेक मनशा मुखार हो चॉयस दवरलो, विचून काडपाक दवरलें. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद व शिराप दोनूय तुमचे मुखार आसात. कितें विचून काडटा काय आमी? आमच्या जिविताचेर खरेपणी आमी पळोवंक वचत जाल्यार आमकां सगल्यांक जिवीत जाय, आमकां सगल्यांक आशिर्वाद जाय. आनी आमी विचारीतूय जाल्यार तेंच सांगतले हांव, म्हाका जिवीत जाय, म्हाका आशिर्वाद जाय. पूण खरेपणी आमच्या जिवितान आमी कितें विचून काडटा? आमच्यो करण्यो कसल्यो, आमची वागणूक कसली जिविताक? आमची वागणूक आमकां दाखयता आमकां जिवीत जाय पूण आमी मरण विचून काडटा. आमकां आशिर्वाद जाय तरी पूण आमी शिराप विचून काडटा. आनी ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान जिवीत जियेत वेता. इस्रायल परजेन केल्लें तेच भाशेन इस्रायल परजेक जिवीत जाय आसलें. जी इस्रायल परजा इजिप्तकारांच्या खाला गुलामपणान आसलेली, तांकां सुटका जाय आसली. आनी देवान तांकां सुटका जेन्ना दिली तेन्ना सुटका आनी गुलामपण हांचे मदें विचून काडूंक जाय आसलें. सुटकेक म्हणून भायर सरलीं पूण गुलामपण विचून काडलें, पातकाचें गुलामपण. आनी हें पातकाचें गुलामपण कित्याक? कित्याक देवाक कडली पयस केली, देवाक अविस्वाशी जाली. आनी देवाक अविस्वाशी जावन दुसऱ्या कुड्यान देवा फाटल्यान गेली. विस्वास तांचो कुड्या देवाचेर उरलो, पूण खऱ्या जिव्या देवाचेर, ज्या देवान तांकां जिवीत दिलें, ज्या देवान तांकां सुटका दिली गुलामपणांतली, त्या देवाचेर आड गेली. आनी देखूनच हे परजेन एके भाशेन शिराप मागून घेतलो की हें जिवीत तुमकां मेळटा, ही सुटका तुमकां मेळटा, ती पासून तुमी जिवंक पावची ना. भाव भयणीनो, आमचे सवें अशें घडटा काय? आमकां जेन्ना आमचे मुखार विचून काडूंक दवरलेलें आसा तेन्ना आमकां कितें जाय आमी सगळीं जाणा. खंयच्याय मळार, जावं आमच्या आत्मीक मळार, जावं समाजीक मळार, जावं राजकी मळार, वो आमचो वावर जो आसा दिसा दिसपट्टो, आमी सगळीं जाणा बरें कितें तें नको आसलेलो आयज कळना. पूण जाणा आसतनाय उरफाटें आमी कितलें विचून काडिना. जायत्यो वस्तू ज्यो आमी विचून काडल्यात त्यो आमकां मागीर रडयतात. पयलीं आमी विचून काडटा तेन्ना कळना, आनी मागीर घडये आमी म्हणटा म्हाका खबरूच नासली, म्हाका कांयच कळोंक ना त्या वेळार, म्हाका दिसलें अशें जातलें म्हणून. पूण ना, तशें जावंक ना. कित्याक? देवान सांगलेलें आसा तें आमी आयकूंक ना, सांगलेलें आसा तें पयस केलें, आनी जिवीत जें आमचे मुखार दवरलां तें आमी विचून काडूंक ना. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें म्हणलें, जे भाशेन जिवांवाच्या शुभ वर्तमानान मेळटा, हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक आयलां, आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयलां. आनी तोच जेजू जो आमकां सुभापणी जिवीत दिवंक आयला, तोच जेजू म्हणटा कोणाकूय जरी तर जिवीत जाय, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. तोच जेजू जो सुभापणी जिवीत दिवंक आयला, तोच म्हणटा मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय, जाणट्यांच्या याज्ञिकांच्या वडिलांच्या हातान आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय, आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय. भाव भयणीनो, जिवीत जरी तर आमी मानून घेतल्या वो विचून काडटल्या जाल्यार हो खुरीस गरजेचो. हो खुरीस जरी तर ना जाल्यार हें जिवीत ना. आनी हो खुरीस म्हणल्यार आपणाक जाय तशें न्हय, आपणाकूच पाठ करप. जायते पावटी आमी चड इंटेलिजंट जाता, आमी चड हुशार जाता, आमी सगळें जाणा म्हूण समजता, आनी सगळें जाणा म्हूण समजून आमचेंच निसणटन करता, आनी मागीर रडटा म्हाका खबर नासली. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक देवाचें उतर आमकां आनीक एक पावटी उलो मारता. मोइजेस आपले परजे लागीं उलयता आसतना, निमणो पासून उलयता आसतना उलोवप तेंच जालें, जिवीत विचून काडात, चूज लायफ. तर आमचे मुखार जिवीत आसा, आमचे मुखार मरण आसा, आमचे मुखार आशिर्वाद आसा, आमचे मुखार शिराप आसा, आमचे मुखार देव आसा, आमचे मुखार देंवचार आसा.
कितें जाय तें विचून काडटा तेंच आमकां मेळटलें तर हेंच मनीत धरून आमकां सारकें तें विचून काडूंक आनी जें कितें विचून काडलां तें जिवंक आमकां त्रास कोश्ट पासून पडटात जाल्यार खुरीस पासून घेवन फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमी विस्वास धरून देवाचेर मुखार वचूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेवया C20 पेज नंबर 36 C20. Kalvaraco yon unon Baba Velice porod atazatia Tu sots mogar put Dobe doita Taka ekwota Igos matia Mogar Baba Toia notre I petoni manuntunge I petoni manuntunge I tuci posa corcenimti Namaskar kakut dilvasteni Dispolisor, rocna navi, betoi calteva, burgi duci, mongal Baba, toia notre, I betoni, manuntunge, I betoni, manuntunge. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्या त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसणें मेळूं आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप तुमचे मुखार दवरता, विचून काडात. जाल्यार आमी सगल्यांनी जिवीत विचून काडूंक आनी देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमकां खुशी आसा देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक सगलीं उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप केलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरांत म्हाका लायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Kaklut sara deva, kaklut korun dakoy, bukon valya deva, kunya pusun udoy, patache kotun, makani tol tukor, rebant lokar maka, nirmol korun dovor, Muso kunyam korots, aisa olkun geta, sodas moche patok, moche mukat peuta, kaklut sara deva, kaklut korunda koi, bukon valya deva, gunya pusun uroi. तुझे चुकला सायबा तुका चोकमा केला तुझे नोंदरेंचे वायट हांवें सायबा केला सोटी करताय तेन्ना नितीन फॉर्माण मारताय म्हूण सुबेदाराचेर शिंगां कसो करूं Kaklut sara deva, kaklut korun dakoy, bukon valya deva, gunya pusun udoy. निर्मूळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतलें सुर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां ताचे वरवीं पातकाचें बोगसणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोड उपकार. गायन घेवया F15 पेज नंबर 92 F15. चोत्रायदोरची फाल्यां शुक्रार सकाळीं 7 वाजता मीस आसतलें आनी सांजेर 5:30 वाजता
खुर्साची वाट आनी उपरांत मीस आनी त्या उपरांत भोव पवित्र संस्काराची भोजवण फाल्यां जातली. आतां 8 वाजता जोवीन बेनेदितो पेरेरा हाच्या उगडासाक म्हयन्याचें मीस जातलें. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो समनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना गोडायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना गोडायता.